आयतारा दनपारा वेर्णा राष्ट्रीय महामार्गाचेर वेर्णा ते दाबोळी मार्गार एके सुवातेचेर सुक्या तणाक उजो लागिल्लो. दनपारचो वेळ आशिल्ल्यान उज्यान अदीक पेट घेतलो. आमकां 12 जावन 13 मिनटान पणजे हेडक्वॉर्टरांतल्यान कॉल येयलो की ड्राय ग्रास जाला म्हणून. मागीर ड्राय ग्रासान आमची वेर्णा फायर स्टेशनाची गाडी पावल्या उपरांत तेंच्यांनी फायर फायटींग स्टार्ट केलो. तेन्ना फायर फायटींग करता आसतना मदीं एक ड्रेनेज आसली ओपन, थंयच्यान बबल येवपाक लागले आनी थंयच्यान चडशे उजो व्हडलो जालो. मागीर इमिजिएटली तेणी इंचार्जाक आपले इंचार्ज हांगा पावलो आनी सगळें अंडर कंट्रोल केलें. वास्को फायर स्टेशनाक गाडी मागयली, मडगांवची मागयली आनी हांगा पुलिसूय स्टाफ आसले सगळ्यांनी, तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो. सगळें कंट्रोल केलें, व्हडले व्हडले ऑफिसर आसले पुलिसाचे बी. आनी आतां अदानीची टीम येयल्ली आहा आनी ती इज अ प्लास्टीक पायपलायन ती आहा. ती अदानीच्यान ती नॅचरल गॅस तांकां इंडस्ट्रियल सप्लाय जाता पळय ती जळ्ळी ड्यू टू द ड्राय ग्रास. उजो नियंत्रणान हाडले उपरांत लागींच आशिल्ल्या गॅस पायपलायनींतल्यान गॅसाची गळटी जावन हो उजो लागिल्ल्याचें दिसून आयलें. उजो पालोवपी दळान ताकतिकेन इंडियन ऑयल अदानी गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीक कळयलें. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी येवन थंयची पळोवणी केली आनी उजो पालयतकच पायपलायन दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलें. डेली आमी पेट्रोलिंग चालू आसा, जीआरटी टिमू आसा, आमी डेली एक दोन राउंड मारून आमचे लायन पळोवन डेली लायन पेट्रोलिंग आमची डेली प्रॉपर्टी आमची चालू आसा. हे अदानीचे गॅस लायन तेंचे जे मेंटेनन्स वर्क चालू आशिल्ले तेन्ना गासार ते उजो लागून ते लायनार पावले, रिप्लेस जाता. आयतारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ह्याच मार्गान फोंड्या वचपाचे आशिल्ले. ह्या महामार्गा कुशीक तणाक उजो लागिल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो. खंय कितें चल्लां तें कळूंक नाशिल्ल्यान संबंदीत अधिकाऱ्यांचेर चेपण आयिल्ले. गोमंतक टीव्ही खातीर वेर्णाच्यान प्रदीप नाईक.